कशी बघता की आमी केपा ट्रॅव्हल कंपनीन किर्गिस्तानच्यान आमची पयली चार्टर हाडिल्ली आसा. ही गोंया फर्स्ट टायम येता आनी हेच्या पयलीं केन्नाच आयिल्ली ना. आनी फूल फ्लायट आयिल्ली आसा विथ एप्रॉक्सिमेटली 185 पॅसेंजर्स. आनी ही आमकां प्रेझेंटली 1 म्हयनोभर चलतली इन अ गॅप ऑफ 8 days ईच. पूण समज तेंकां गोंय आवडलें जाल्यार दे वील कंटिन्यू एंड मोस्ट प्रोबेबली गो ऑन टील मार्च नातर एप्रील. आज कितले पॅसेंजर आयले 8 दिसांनी एकदा. आणि आज कितले पॅसेंजर आयले? आज 185 सुमार आयिल्ले आसा. ओके, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट Full and capacity. full capacity आयिल्ली आसा. This is the first flight from Kyrgyzstan to Goa for the first time as far charter is concerned. आयज केपा ट्रॅव्हलच्या कंपनीन किर्गिस्तानांतल्यान फर्स्ट टायम गोंयान एक चार्टर फ्लायट आसलेली आसा आनी हे पॅसेंजर केन्ना गोंयान येवंक ना हाजे पयलीं. सो एक पयलीं एक नवो स्टेप एक केपा टूर ट्रॅव्हल हांच्यानी घेतिल्लो आसा आनी किर्गिस्तानाच्यान जे पॅसेंजर आहा 185 पॅसेंजर आयिल्ले आसात. तेन्ना आमी तांचे मेन मनीस जो आसा अमर धुमटकर तांकां आमी जेन्ना काडलो ताणें सांगलें की आयज तांचे 185 पॅसेंजर हाडल्या. 8 दिसांनी एक फ्लायट येतली ह्या म्हयन्यात. आणि तांकां समज गोंय आवडलें जाल्यार ती अप टू मार्च